बाबात्यांक देवाचे उतर ऐकूंक संस्कार संभ्रमूंक आणि बाबाताचे खूप आरोपित करूंक देव मंदिर आधार दिता। ह्या उद्देशानं सान्नाच्या मनाक उबारले नवीकृत देव मंदिर संभ्रमान उक्तावण करूंक आणि देवाक संभ्रमूंक आम्ही वडा संतोषान हांगासर जमल्या। या कार्याक हजर आसच्या गवळी बापान याजकांक धार्मिकांक आणि स बाबा भयणींक हांव मोगाचो स्वागत मागता। सुमियाच्या बलिदानाच्या संभ्रमा बराबर हे नवीकृत मंदिर समर्पण करूंक आम्ही सगळी काळजा मनाच्या व्हडा संतोषान हांगासर एकठांय जाल्या। देवाचे उतर भक्तीपणी आयकून ह्या पवित्रतेन उर्बेन वांटो घेवया। एकाच पवित्र स्नाना वरवीं जल्मून आयिल्लो आणि पवित्र युकरिस्ताच्या जेवणातान मनीस जाल्लो हो आमचो समुदाय आत्मीक मंदिर कशें वाडोवंक आनी एका वेदी भोंवती व्हडादीक जावन पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांत उतरलो तो मोग सोडोवंक। मोगाचनो आमचो भावार्थ जाणा जावं पवित्र संस्कार संभ्रमोवंक आनी ते जियोवंक आमकां देव मंदिर आदार। हे दिशेन आम्ही उबारलेले नवीकृत केले देव मंदिर आज समर्पणाक आयतें जालां। देवाच्या कृपेन आमची फिरगसघरां आनी हेर बऱ्या मनाची मनशां बांदपी आनी शिल्पीचे मिनतेन संतान मायेच्या मनाक हे देव मंदिर आमी नव्यान बांदलां। तर आमच्या गवळी बापान त्या देव मंदिराचें उक्तावण करून तें देवाक समर्पूंक जाय म्हणून देव परिचयाची नावी तांचे लागीं हांव विनंती करता। Soumya tujhe kare
देवाची कृपा आणि शांती या पवित्र मंदिरात तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आता गवळी बाप देव परजेचेर आणि ह्या देव मंदिराच्या वणटींचेर शिंपणावकाच्या उदकाचेर आशीर्वाद घालता. ह्या उदकाची शिंपणावणी आमकां आमच्या पवित्र सणाचो उगडास आणि नवीकृत देव मंदिराच्या वणटींचे आणि वेदीचे नितळयाची खुणा. उदक शिवर येतना आमी देखल्यावें उदक गीत गावया. मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या नवीकृत देव मंदिराच्या ह्या पवित्रतेंत आमी वांटो घेतना ताच्या हातांत रचलें उदक आशिर्वादीत करूंक सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागया. हें उदक आमची जिणी बदलाप असो, आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडूंक आनी ह्या देव मंदिराच्या वणटींचेर आनी वेदीचे नितळायचो गुर्तुतें जावं. अशें आमी देवाच्या पवित्र सभेचे विस्वासी सांदे जावंक आनी आमकां लाभलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उक्ती रावंक ताची कृपा आनी प्रेरण लाभो म्हूण थोडो वेळ मौनपणी मागया. काकुळदरा बापा, तूं हर एक रचनेक जिविताच्या उजवाडाक आपयताय आनी आमी तुजे तावन पयस गेल्ले वेळी वर्त्या मोगान आमकां आरावन आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्तातें आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. तुज्या काकुळतेचें योजन इतलें वर्तें पवित्र स्नानाच्या उदका वरवीं पातकी क्रिस्ता बराबर मरतात आनी पुनर्जीवन जावन ताच्या कुडीचे सांदे जातात. तशेंच ताच्या सस्नीक सोल्ल्याचे दायजी जातात. हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. आमचेर आनी ह्या देव मंदिरांत तें शिंपडायतना पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तातें एक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या त्या सडवणेच्या उदकाचो गुर्त कर. आज आमी हांगासर आसलीं आनी फुडल्या दिसांनी ह्या देव मंदिरांत तुजो गूट संभ्रमूंक येवची. तुज्या शांतीच्या पवित्र शहरांत एक दीस एकठांय जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर देव काकोळदर बाप या मागण्याच्या घरांत वस्ती करूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां ताच्या जिव्या मंदिराक नितळ करूंक. सर्वेस्परासर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा या सुवातेर तुजी कृपा वोत तुझे नाव उलो मारतेल्या समेस्तांक तुजो आदार दी तुझ्या उतराच्या उजवाडान आनी तुझ्या संस्काराच्या बळान तुझ्या भुरग्यांक बावार्थांत आनी मोगान तेर कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाबा भयणीनो, देवाच्या उतरा मुखांतर देवूच आमचे लागीं उलयता आनी ताचो अपरिमीत मोग आमकां उगडापो करता. आतां वाचपी आनी किर्तन गावपी गवळी बापा लागीं वेतात. गवळी बाप वाचपा ग्रंथ दिवन तांणी क्रिस्ताचो गुटू लोकांक परगटूंक उलो दिता. देवाचें उतर ह्या सुवातेर सदांच आयकल्लें आसो. अशें क्रिस्ताचो गुटू तुमचे समोर उगडतना पवित्र सभेंत तुमी सडवून जोडूंक पावो. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. स्टेफन लोकां मालगड्या आनी शास्त्रा लागीं म्हणालो, अरण्यांत आमच्या पुर्वजांक सोल्ल्याच्या सारक्याचो तंबू आशिल्लो आनी हो तंबू देवान मोइजेक सांगल्या त्या प्रमाणे म्हणजे ताका दाखोवन दिल्ल्या आकाराक सरी जावन केल्लो. आमच्या पुर्वजांक जागो करून दिवचे खातीर हेर प्रजांक देवान गांवांतलो भायर धाडिल्ल्या वेळार योसुवे खाल आमच्या पुर्वजांनी हो तंबू हांगासर हाडिल्लो. हो दाविदाचो काळ पर्यंत हांगा आशिल्लो. दावीद देवाक मानवालो आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक भाग फावो कर म्हणून देवा लागीं पराती लागलो.
पूण हें घर सलमान बांदलें तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना, कित्याक प्रवादी अशें म्हणटात। आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हज्या पांयांची मुणय, कसलें मंदिर म्हूण तुमी बांदलेल्यात म्हणटा सोमे। खंयची ती सुवात हांवें विशव घेवत आसली, ही सगळी सृश्टी म्हज्याच हातांनी केल्ली न्हय। देवाचें उतर हें। साम पावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप। भावा भयणीनो, तुमी देवाचें शेत, ताचेच बांदप। देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक माहेतवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या, आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप चडयता। पूण आपूण कशें बांदता ते विशान हरी एकलो सत्राय घेवं, कित्याक येदोळस घाल्ले ते बुन्यादी शिवाय
दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणात. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेच मंदीर तुमी. देवाचें उतार हें. सर्वस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पास्क परब लागी पावल्ली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दोडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हे पळोवन ताणें सुमाचे एक साबुकशे विणले आनी तांकां सकटांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वाटावकारांचे मांडे ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकत्याल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगातावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर्यें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडण घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें पत्त्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हणलें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयान. ताणें अशें सांगिल्लें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सतमानली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. हा कितलें सोबीत मंदीर तुजें देवा दळबारांच्या. हा कितलें सोबीत मंदीर तुजें देवा दळबारांच्या. क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, तोट्ट आमच्या देव परजेचें
सबार तेंपाचें एक सोपन आज खरें जालां. एक सोबीत आधुनीक शैलेचें नवीकृत देव तेंपलो आमचे मुखार उबें जालां. पिर्गस लोकांचो त्याग, साक्रिफीस आनी तशेंच वारायल्लो तो गामो हें सुंदर देव तेंपल. हें बांदप फकत फातरा मातयेचें मात्र न्ही. बगार हांगाच्या देवपर्जेची आशा आकांक्षा आनी बोगनाय जावन आसात म्हळ्यार सूख जावची ना. भारतीय संस्कृतेंत देवालया वा देवस्थानां बोव अर्थाभरीत उतर तें जावन आसा. देवाच्या वस्तेचो जागो वा देवाच्या अस्तित्वेचो जागो म्हणून अर्थ जाता. देव मंदिरांत देवा आनी मनशा मदें एक संबंद रुता करची पवित्र सुवात ती जावन आसा. देव तेंपलांत देवाचें अस्तित्व वा हजरपण वळखून लोक आपली मागणी बलिदानां देवाक भेटयता आनी ताचे समकार सरपडोन ताका तो आराधन करता. आनी अशें लोकांची मागणी आनी बलिदानां धुंपाच्या त्या दुरा बरी सर्गी बापाच्या सदरे मुखार सोडून वेता आसतना देवाची बेसावां आनी आशिर्वादां तो कुरपेचो पावस आपल्या परजेचेर तो वत्ता. देवा आनी मनशा मदलो वो संबंद निरंतर जावन आसा. आपल्यास सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलेल्या मनशाचो आरंभ आनी शेवट देव जावन आसा. जशें एक मेरो नितळ उदका जरेक अत्रेकता तशें म्हजो आत्मा तुका लालयता हे देवा म्हळ्या उतरांनी किर्तनकार हे आमकां स्पश्ट करता. सांत आगोस्तिनाच्या उतरांनी सांगचें तर देवा आमकां तुजेच खातीर रचल्यांत तुजे शिवाय आमचीं काळजां विशेव घेवची नात. देवा आमकां तुजेच खातीर रचल्यांत तुजे शिवाय आमचीं काळजां विशेव घेवची नात. आमचो देव वयर अंतराळार जियोचो देव न्ही. बगार मनशा मदें मनशा मदगात जियोचो इमानुएल तो जावन आसा. देव आमचे सांगता तो पैन करता. मनशांच्या पुरातन काळाच्या चरित्रेची पानां आमी उगडलीं तर थंयसर देव मंदिरा विशांत उल्लेख केल्लें आमकां पळोवंक मेळना. संवसाराच्या त्या निमाण्या काळारी देव मंदिरां आसची नात. पूण ह्या संवसारी पैनार आसच्या आमकां देव मंदिराची गरज आसा. रचनेच्या सुरवेर सगळें भुमी वैकटूच एक देव मंदिर कशें आसलें. सर्वेस्पर देव सुरविल्या त्या मनशाक म्हणजे आदांक आनी येवेक भुमी वैकुंठांत मेळटालो. तांचे लागीं तो उलयतालो वा संभाशण करतालो. तांचो सहवास सांगत तितल्या मोगाचो जावन आसलो. आबेलान देवाक मानवोंची कानीक भेटयल्ली न्हय देव मंदिरांत
बगार आपल्या शेतांत मोइसेन देवाक भेटली सुवात जावन आसा सिनाई पर्वतार. बावडतसो बापूय अब्राहम, इजाक, जाकोब सर्वेस्परा देवाक विविध सुवात्यांनी भेटलेले जावन आसात. अब्राहम बेतेलांतर, इजाक बेर्शिबांत आणि जाकोब शेकिमांत तांच्या देवाक भेटले. पारावेच्या गुलामपणांतावन सुटका मेळ्ळेली ती इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक पैन करून वेता आसतना देव तांकां दिसाचे मोडा रुपार रातच्या वेळार उज्याचो खांबो जावन तांचे मदें प्रसन्न जालो. सोल्ल्याच्या त्या आर्कपेटे वरवीं देवाचें लागींपण ते भोगूंक पावले. तर देवाळाची गरज खंयसर उपजली. देवाक एक देवाळ उबारीचें म्हणलें योजन वा सोपन जावन आसलें दावीद रायाचें. आनी तो म्हणालो, आपले हांव व्हड एका रावळेरांत जियोन आसा, पूण म्हजो देव थंयसर एका तंबांत आसा. तें सारकें न्ही. म्हज्या देवाक एक मजबूत मंदीर हांव उबारतलो. पूण दावीद रायाक हें भाग फावो जालें ना. बगार तें फावो जालें ताच्या पुता सोलोमनाक. 7 वर्सांच्या निरंतर वावराद्वारी ताणें एक मजबूत देव तेंपल उबारलें. आपल्या राष्ट्राच्या सर्व परजांक एकठांय करून तें देवाळ ताणें यावे देवाक समर्पण दिलें. आनी त्या नंतर देव मंदिर जावंक पावलें लोकांक एक आत्मीक केंद्र. देव मंदिर जावंक पावलें तांकां देवाच्या वस्तेचो एक जागो. आनी अशें निरंतरी देव तशें राय त्या तेंपलाक येवन मागणी बलिदानां देवाक ते समर्पिताले. रचणाराक रचणे आनी रचलेल्या देवाळाची गरज ना. हांवें सांगलें ताची गरज आसा म्हाका तुमकां सर्वांक. देवाळाचें मजबूत बांदप जावं, देव परजा जावं, देवाक भद्रती दिवंक बिलकुल सकना. पूण तो देव आमकां पोसता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. मिसाच्या महाप्रार्थनांत ही उतरां आमी म्हणटा. आमच्या मागण्या वरवीं तुजी वडवेक बिलकुल सडना. तरी असले मागणे करून आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. भावां भयणीनो, देव तेंपलाचो नीज अर्थ जेजूनच आमकां स्पश्ट केला. आपुणूच खरें देवाळ जावन ह्या संवसारी आयिल्लो जेजू क्रिस्त ह्या देव तेंपलाचो अर्थ आमकां दिता. 40 दीस समतस बाळका जेजूक मोइसेच्या शास्त्रा प्रमाणे तेंपलांत भेटयलोलो. भुरगो जेजू प्रायेन, जानवायेन आनी सांगातास कृपेन वाडत आयलो आसता आपल्या माय बापा संगी तो देवाळाक गेल्लो. आनी थंयसर हें बापाचें घर म्हण समजल्लो जेजू थंयच रावोंक आशेलो. आपल्या परगट जिणये वेळार
जेजू तवळ तवळ देवाळाक वेतालो मागणें करूंक आनी लोकांक शिकोवंक. आयची सुवार्ता आमी आयकली. जेजू जेरुसलेमाच्या देवाळाक गेल्ल्या वेळार थंयसर लोक व्यापार वैवाट चलोवन आसलो. जेजूक राग आयलो. हाती एक चाबूक ताणें घेतलें आनी व्यापार करतल्यांक ताणें धांवडायलें. तांची मेजां ताणें वमतीं घालीं. तांची नाणी ताणें शिंपटायलीं आनी म्हणालो तो, म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर, सोरांची बुयर तुमी करिनाकात. अशें देव मंदिराचें पवित्रपण ताणें परगट केलें. उपरांत तो म्हणालो, मोडा तुमी हें देव मंदिर. फकत 3 दिसांनी हांव तें परत उबारतलो म्हूण एक चारित्रीक घोशान थंयसरच जेजून केल्लें. आनी उपरांत प्रवाद करून तो म्हणालो, हें देवाळ नास जातलें. पात्राचेर फातर उरचो ना. खरेंच जेजू उलयल्लो आपल्याच कुडी विशांत. आनी ताणें सांगलेल्या प्रमाणे कुर्साच्या आल्तारीर जेजून बापाक बलिदान भेटयत आसतना देवाळाचो पडदो मोदेंच तो विभाग जालो. पुनर्जिवंत क्रिस्त आपुणूच खरें देवाळ म्हणून जिवंत उठलो. खरेंच जेजू जावन आसा तें नवें देवाळ. तो जावन आसा ती नवी वेदी. तो जावन आसा याजक आनी सांगातास बेटोवनेची बली. पवित्र स्नानाद्वारे हांव आनी तुमी हर एकलो त्याच क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाले आसता आमी जावन आसा देवाळ, याजक आनी बलिदानाची वस्त म्हणलें परत मतींत हाडया. भावां भयणीनो, एक भोव सोबीत नविकृत देवाळ हांगासर उबें जालां. आमचो देव नव्यापणाचो देव. आनी देखून हें नवें देवाळ आमकां सुमेस्तांक नव्या दिशेन फुडल्या दिसांनी मेटां काडूंक आदार जावं. नविकृत देवाळाचें काम आज संपता. पूण जिवें मंदीर बांदूनचें काम आनीकी बाकी आसा. हें देवाळ नव्यान करूंक आमी काडली ती वावट आनी मिनत व्हरती तरी ती सादी म्हणयत. पूण फुडें हें फिरगज कुटांब बांदून हाडचो वावर तो कश्टांचो. हाचें दुसरें वाचप तुमी आयकलें सांव पावलाचें. कितें म्हणटा तो, तुमी हर एकलो जावन आसात देवाचें जिवें मंदीर. सुमी जेजू क्रिस्त जावन आसा तो मुल्या फातर. तुमी हर एकलो ह्या देवाळाचे जिवे फातर. पवित्र आत्मो जावन आसा तो शिल्पी ह्या बांदपाचो. आमकां ताणें विविध देण्यांनी नेटयलां. ही देणी ही पवित्र सभा क्रिस्ताची मिस्तेक कूड बांदून हाडच्याक आनी सांगातास एक पवित्र कातोलीक देवसभा बांदून हाडच्याक आमी घोळसूंक जाय. तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ. समाज
परिवर्तन करची ती कमीर. ही जबाबदारी समजून घेवन मुखल्या दिसांनी हांगासर आमी बांदून हाडूंक आसा एक समुदाय, एका काळजाचो आनी एका मनाचो, मोगाच्या बांदान सदांच एकवटलेलो. हें काम निरंतर जावन आसा. देवाच्या त्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन हांवें आनी तुमी हें फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक आसा. आस्थावन ह्या ताबेर्नकलांत जेजू वस्ती करतलो, पूण तोच जेजू भायर समाजींत घट आदार नातल्यांतय, दुबळ्या धाकट्यांतय, निर्गतिकांतय जियेता म्हणलें सत आमी मानून घेवया. हांगासर आमची मागणी स्तुती गितां गायना वरवीं देव संतोश भरीत जाता, तर थंयसर भायर समाजींत आमचो त्याग, आमचो वावर, आमच्या दान धर्मा वरवीं तोच सोमी संतोश भरीत जातलो. कित्याक सोमयान म्हळां, म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना. तर मोगाळ भावां भयणीनो, नविकृत देव मंदिराचें हें समर्पण आज परत आमी करता आसतना आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. सदांच आमच्या मोतींत उगडास दवरया. हें जावन आसा देवाचें घर. हांगासर आस्थावन त्या उंड्याच्या रुपाकाल सोमी आमचे मोदें जियेता. हें जावन आसा मागण्याचें घर. आनी देखून सदांच इगर्जे भितर आनी भोवारी ताचें पवित्रपण सांबाळची जबाबदारी आमची हर एकल्याची. आनी निमाणें हें जावन आसा आमकां भावार्थी लोकांक सर्गींचें दार. अशें एक दीस ह्याच देव तेंपला मुखांतर पयन केल्लें आमी त्याच पुनर्जिवांत क्रिस्ता सवें जियोवचें भाग तो आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. पयले फावटी आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाजता भावार्थाची उसारणी आमी करया. तुमच्या कडतिलेंत पान 3, पेज नंबर 3. एकाच देवाक सतमंता सर पुतवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी नादिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळादी बापातान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपसल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रुसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतांनी स्थापिल्ले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षण्या खातीर
एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. बाबा भयणीनो, देव मंदिर बाबार्थ परगट करचो पवित्र जागो. हो जागो देवाक समर्पूंक आमी संता भक्तांची लदेन गावनो तांचो आदार मागया. लदेन जाल्ल्या उपरांत गवळी बाप समर्पणाचे संभ्रमीक मागणे करता. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये भाग्यवंत मिंगेली भाग्यवंत देवदूतानो भाग्यवंत स्नानीक जुवा भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो भाग्यवंत आंद्रे भाग्यवंत जुवा भाग्यवंत मरी magdalena भाग्यवंत स्तेफाना भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगोस्तिनी भाग्यवंत आतनासा भाग्यवंत बाजीला भाग्यवंत मार्तीना भाग्यवंत बेनेडिक्ता भाग्यवंत फ्रांसिस आनी दोमिंगा भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत जुवांव मारिवियानी भाग्यवंत जुवांव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत तोमासा भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया भाग्यवंत
Bagewon João Brito, Bagewon Sister Alfonsa, Bagewon Floresa, Bagewon Di Anna, Bagewon Kursace Morie, देवाच्या सोमे संता भक्तानो, आमचे दैका कुर्दासा सर्वायतांतले सासनाच्या मोरणांतले तुझ्या मनशावताराच्या गोटावरवी तुझ्या मरणाने पुनर्जीवन पोणावरवी पवित्रात्म्याच्या देण्यावरवी तुझ्या पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ मोन पाप सैबान आणि सोमेस वर्गांच्या मणियरा तांच्या बेसान सांभाळ मोन सर लोकांक बर्व शांत आणि शांतीन लागी हाड मोन हे देव मंदिर पवित्र कर आणि सांभाळ मोन हे देव मंदिर पवित्र कर आणि तुझ्या आराधना पावो ते कर मोन जेजू जीव्या देवाच्या पोता क्रिस्त ऐकमका क्रिस्त दयेन ऐकमका सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत आऊंकवार मरी आणि सर्व संतां भक्तांच्या विनंती बराबर आमची मागणी तुका मानवो हे बांदप जे आमी तुज्या नांवाक समर्पितां तें तारानाचें आनी कुरपेचें घर जावं अशें खंयसर बावाडटी एका काळजान आनी एका मनान एकवटात ती सतान तुका आराधन करूं आनी मोगांत वाडोवं हें आमी मागतां
क्रिस्ता आमच्या सुमया मरे पात. आमेन. तूं पवित्रायची जर आनी खरो शेवट आमी तुका खरेंच वाखाणूंक आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवंक पावो. हें मागण्याचें घर, हें आराधनाचें मंदिर, हें तुज्या उतरां आनी संस्कारांनी पोशीत जावचें घर. तुज्या निरंतरी सेवेक समर्पण दिवंक आज आमी तुजे समोर हजर आसां. हांगा क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान नितळ जाल्ले पळाबरीत पवित्र सभेचो, ताच्या महिमेने परजळीत केल्ल्या ताच्या पतीनेचो, भावार्थाच्या अखंडपणांत नेटयलेल्या अंकवारीचो आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेने भाग्यवंत जालेल्या मातेचो गुटू प्रकाशता. ये पवित्र सभे, सुमयाक विसलेल्या दाखा मुळ्या तूं तुज्या फांट्यांनी आख्खो संवसार आरावन धरताय आनी कुर्साच्या रुखाडार तुज्यो वाली रेवडावन सर्गींच्या राजा पर्यंत पावयताय. भागी पवित्र सभे, मनशा मदें देवाच्या बिडारा तूं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाच्या आदारार आनी बुन्यादी फातरार धर्मदूतांचेर स्थापन केल्ले जिव्या पत्रांनी बांदलेलें पवित्र मंदिर. वाखान एक फावो जालेले पवित्र सभे, दोंगरार बांदलेल्या शेरा शेळयेंच्या महिमेच्या परजळान आनी तिच्या भाग्यवंताच्या मागण्याच्या नादान आख्ख्या संवसारार तूं तुजो उजवाड पांकयताय. तर आतां सर्वेस्परा बापा, सर्गींत हांव तुजो पवित्र आत्मो धाडून हें मंदिर एक पवित्र जागो कर आनी ही वेदी क्रिस्ताच्या बलिदाना पासून तयार कर. हांगा पवित्र स्नानाच्या उदकाची जर आमची पातकां नितळ करूंक आनी तुजो लोक पातकाक मरोन तुज्या कृपेन तुजीं भुरगीं जावन परत जियोंक. हांगा तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्लीं तुजीं भुरगीं पास्काच्या सिळयेच्या संभ्रमान आनी क्रिस्ताच्या उतरां आनी कुडीच्या जेवणांत पोशीत जावं. हांगा आमची स्तुती किर्तनां सर्गीं देवदूतांच्या गायना सोवे मेळो. हांगा संवसाराच्या सडवणे पासून केल्ली निरंतर प्रार्थना तुजे मुखार ती सोडो. हांगा दुर्बळ्यांक नीत मेळो. शोशणेक बाली जाल्लीं खरें स्वतंत्र जोडूं अशें देवाच्या भुरग्यांच्या गौरवान नसलेल्या सगळ्यांक तुज्या शांतीच्या शहरांत संपूर्ण संतोष पावो जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आतां गवळी पाप ह्या देव मंदिरांत मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवची वेदी आनी ह्या मंदिराच्यो वणटी क्रिस्माच्या तेलान मागता. वेदी मागतना दळपरांच्या आमच्या ह्या सर्वेस्पर देवा हे किर्तन गावचें. आमच्या सर्वेस्पर देवा, मोगमय बास्केतलो म्हाका मंदिर सोदुच्या. दरबाराच्या आमच्या राया सर्वेस्पर देवा, मोगमय बास्केतलो म्हाका मंदिर सोदुच्या. दरबाराच्या आमच्या राया सर्वेस्पर देवा, मोगमय बास्केतलो म्हाका मंदिर सोदुच्या. दरबाराच्या आमच्या राया सर्वेस्पर देवा, मोगमय बास्केतलो म्हाका मंदिर सोदुच्या. सर्वेस्परा अंगणांत तुज्या रावूंक त्रेटान, संतोष बरीत काळजान म्हज्या होळी खावंक गायता. रक्षक तूं
नीटपणान सर्जाक म्हाका सुबम देणी दिवसो गोंयकारांच्या आमच्या राया सर्वेस पोर देवा मोग वैभव कितलो म्हाका मंदिर सो तुज्या गोंयकारांच्या आमच्या राया सर्वेस पोर देवा मोग वैभव कितलो म्हाका मंदिर सो तुज्या मंदिरांत तुज्या रावता ते कोणी सुभागी तुजो आदार सोदले ते खंडीत जावन बागी गिरमोज्यांक विडार सरची अंधारार मार्गांक मेळटा ओडादार विरांच्या गोटेरार दरबारांच्या आमच्या राया सर्वेस पोर देवा मोग वैभव कितलो म्हाका मंदिर सो तुज्या दरबारांच्या आमच्या राया सर्वेस पोर देवा मोग वैभव कितलो म्हाका मंदिर सो तुज्या सर्वेस पोरा आमदान तुज्या रावूंक त्रेका संतोष बरीत काळजान मोच्या व्हडली भाव गायता रक्षक तूं आमचो मोगान आमकां बसो नीटपणान सर्जाक म्हाका सुबम देणी दिवसो दरबारांच्या आमच्या राया सर्वेस पोर देवा मोग वैभव कितलो म्हाका मंदिर सो तुज्या दरबारांच्या आमच्या राया सर्वेस पोर देवा मोग वैभव कितलो म्हाका मंदिर सो तुज्या सर्वेस्परा देवा आमची मागणी दुपापरी तुजे मुखार सोडोवंक हे मंदिर परमळान भरतना तुजी पवित्र सभा क्रिस्ताच्या परमळान संवसार बरोवंक सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता तुज्या दुता उजेड सौम्य कीर्तन हांव गायता सगळ्या उज्या काळजांत दुनिया तुमकां दिवसा सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता विश्वासी तू दयाळ बरोबर नाव तुझे तुका उलो माच्या वेळा म्हाका तांदिले सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता सगळ्या काळजांत सर्वेस पोरा तुमकां दिवसा तुज्या दुता उजेड तुजी वागणी गायता जेजू क्रिस्त संसाराचो उजवाड हे सत वळखून आतां गवळी बाप फिरगज याजकाक जळती वात दिता आनी बलिदान पेटोवचे वेदीचे दिवे पेटोवंक उलो दिता उपरांत देव मंदिराचे सर्व 20 दिवे पेटयतात क्रिस्ताचो उजवाड हें देव मंदिर
हें देव मंदिर परजळोवंक आनी सर्व जनांगांक स्वताची संपूर्णता हाडोवंक. सोमेस्तमी बुश्य आतां काणीक जमो कर्ण उपरांत काणीक सपुरशांव आसतलो. उपरांत ह्या देव मंदिराच्या 9व्या वेदीर मिसाचें बलिदान आमी मुंदरून व्हरता. Full wow, raso
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात करिवेले आमच्या पवित्र देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजी पवित्र सभा संतोषानी देणी तुका भेटयता ती तूं मैपासान मानून घे आनी ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी परसा ह्या गुटा वरवीं ससनाचे सडवण जोडोवंक पावो तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका वाखणूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्कांची बली, आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो समसो शरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बाली जावन मारलोलो आनीक तो मरना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दाळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, करोस तूं पवित्र, सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्या तुजे तोंड जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंतेतावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थासो गुट परगटुया. बापा, आमचे सरोणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी देवाचे माये भोवगेवन आंकवार मरयेच्या, तिचो पती भगेवन जुजेच्या, तुज्या भगेवन दमदुतांनी आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विणसून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडलेले सगळे परगे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुगे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजी एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कंडवळ्या बापा, संवसारांत पडिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय कर. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक.
आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुमचे भितर तुज्या उठानच म्हाका भलायकी मेळटली.
बापा आतां सेवलेल्या संस्कारावरवीं तुका आमी सतान चड आनी चड वळखोंक पावो हे परी ह्या पवित्र मंदिरान फावो तो मान तुका दिवंक आनी एक दीस तुज्या सर्गींच्या मंदिरान सगळ्या भक्तां बराबर तुजी महिमा भोगूंक आम्हा समेस्तांक फावो कर हे आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आमच्या पिडेस्तांक आत्मीक खाण जावन आनी आमकां देव मंदिरांत आयिल्ले वेळी जेजूक आराधन करूंक आमच्या देव मंदिरांनी आमी ताबेर्नाकलांत पवित्र उंडो दवरता. आतां गवळी बाप नवे ताबेर्नाकला आशिर्वाचन करता आनी पवित्र सक्रामेंत तांदूळ दवरून ते दुंपयता. पवित्र बापा, तुवें मनशांक सर्गींतान जिवो उंडो दिलो. तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताचो संस्कार दवरच्याक तयार केल्ल्या ह्या ताबेर्नाकलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे परी हांगासर हजर आशिल्ल्या क्रिस्ताक नमस्कार करून ताच्या सडवणेच्या गुटांक आमी सदांच चिडकोन रावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. आमेन.
मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या ह्या संभ्रमाचो प्रमुख आनी पयलो वांटो आमी संपयला आनी हे म्हत्वाचो वांटो आनी हे सगळो इलिथुर्गी चलोवन व्हरूंक हांगासर प्रधान याजक जावन आमच्या गवळी बापांनी पयल्यान पयलें आमच्या ह्या नव्या देवाळाचो दारवटो उक्तावण कर, हें देवाळ आशिर्वादीत कर, ताजे उपरांत हें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयलां. देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिला. देवाळ म्हळ्यार फकत सोबीत आसोन पत्रांनी बांदलें बांदप न्हय, तागे सांगता आमचें जिवीत, आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत फिरगस कुटाम आमी बांदून हाडी जाय आनी एक बरो एकवटाचो भावार्थाचो समुदाय आमी बांदी जाय म्हणून आमकां उलो दिला. गवळी बापानो, हांगासर ही सगळी रीत तुमच्या मुखेलपणा खाल तुमी चलयल्या. आम्हा सर्वां तर्फेन तुमचो हांव काळजांतान उपकार बावुरतां. हांगासर हजर आसात आमचे ह्या जगभाव, कल्याणपूर वारड्याचे विगारवार, उडपी वारड्याचे विगारवार, कारखळ वारड्याचे विगारवार आनी साबार वारड्याचे याजक आनी सैरे याजक, सर्व याजक बापांचो हांव काळजांतान उपकार बावुरतां. धार्मीक भयणी हांगासर आसात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगस कुटुंबां सांगता ह्या संतोशांत वांटेली जावंक शेजारच्या फिरगसांतावन सैरी दैरी मोगाची आमच्या आपोवण्यांक फाळो दिवन तुमी हांगासर हजर आसात, तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही लितुर्जी अर्थाबरी तरान चलोवन व्हरूंक मार्गदर्शन दिल्या देवस्तुती आयोगाचो डिरेक्टर फादर स्टीवन डिसोजा, तांचोय हांव काळजांतान उपकार बावुरतां. हांगासर आलतारीर सौर मांडवळ करूंक कुमो केल्या आमच्या कवेंदाचे धर्म भयणी आनी तशेंच अर्सुलायन मेळाचे हेर धर्म भयणी, तांकांय देव बरें करूं. आमच्या गायन मंडळीन सबार दिसतावन अभ्यास करून आज अपुरबायेन गायन केलां. तांकां सक्तांक वजंत्र वजयल्ल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशिर्वाद घेवच्याक हात जोन तकली बागावन रावया. ये मागण्याचें घर आपणाक भेटोवच्याक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यान सर्गींच्या देण्यानी तो तुमकां बरो. शेकान शेक पृथ्वीचेर शिंपडलेलीं आपलीं भुरगीं एक कुटुंब घडोवन एकठांय जावचें म्हूण देवा बापाची खुशी आपलें जिवे मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें ठिकाण तोच बाप तुमकां सगळ्यांक करूं. पातकांच्या सर बांदपासांतली देव तुमकां सोडूं तुमचे भितर बिडार करून संतोशान तो तुमकां भरूं आनी सांतां भक्तां संगती आपल्या सुखान सदां काळ जियोंक तोच बाप तुमकां सगळ्यांक व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी सदांच तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तुचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. Tu sabor, tal vez aún tu
तुझे के देवते